नमस्कार. दोनूच दिसांचे असेंब्ली सेशन, पण त्या 2 दिसाच्या असेंब्ली सेशना खातीर आमी 1 दिसाचो ब्रेकार करतात. इतल्याच कारणा खातीर, कारण दोनूय दिसाची ज्यो गजाली आसात त्यो एकाच ब्रेकारा भितर जावपाक शकतात. अशें हें सेशन. कितें घडलें ह्या 2 दिसांनी? कित्याक घडलें? असेंब्लीच्या भितर कितें घडलें? असेंब्लीच्या भायर कितें घडलें? ह्योय गजाली आमी उलयतले. आमचे 3 मानेस्त तुमचे बरोबर आसात. आमचे लौकीक बाब शिलकार, जोयल बाब आफान्सो, पांडुरंग बाब गांवकार. आणि पयले दिसा वयल्यान आमी सुरवात करतात, मागीर दुसऱ्या दिसाचे येतात. सो लौकीक बाब, पयले दिसा गव्हर्नराची स्पीच. ह्या स्पिचींतल्यान तुगेलें आतां ताजे भोंवतणी कितें जालें ताचेर उलोवया, पूण ह्या स्पिचींतल्यान तुका अर्थ कितें काडपाचो? कारण गव्हर्नराची स्पीच हो सरकाराचो इंटेंट आसता. तो इंटेंट कितें दिसलो तुका? प्रमोद, कालचे जे फर्स्ट डे आसलो, ते वर्साचे पयले सेशन हे राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुरवात जाता आनी कसलोच बिझनेस आसना. काल आमी जे ते सकाळच्या दिसाचे सेशन पयले 1-1.5 वरांचे सुमार. तितून चड आमी न्यूजाचेर धरले पळय, चड बातम्यो जाल्यो त्यो बाकीच्या गजालींच्यो चड जाल्यो अशें अभिभाशण आसलें. आनी आमी मेन पॉयंट तितूंतल्यान काडपाक शकले ते एक NEP इम्प्लिमेंटेशनाचो स्टेटमेंट, जी 28 पर्यंत सगळे लेवलाचेर ते जातले. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचेर उलयता, 88% डिटेक्शन रेट आहा म्हणून. आनी दुसरे कॅश फॉर जॉबाचे केसीन कसो प्रोग्रेस केला, आनी चार्जशीट जाल्यार 3 केसी आनी लॉजिकल कंक्लुजनां वयताय. हे अशें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आमकां तितूंतल्यान दिसले. बाकी सगळे सरकाराचे ते एक्चुअली ते भाशण सरकारानूच ते बरोवन दिल्ले आसा. म्हणजे सरकाराचे जे पॉयंट्स आहा ते मुद्दे गव्हर्नर येवन थंय मांडटा. सो त्यो सगळ्यो ज्यो रिपिटेड गजाली आहात त्योच आमकां तितून दिसल्यो. म्हणजे व्हडले तशें इंट्रस्टींग अशें पळोवपाक मेळना ते भाशेन. सो बातमेन आमी जे पॉयंट काडले, बातमे खातीर घेतले, तितूंतल्यान त्यो गजाली कळटा. पण तेजे भायर भाशण सोडून बाकीच्यो इंट्रस्टींग गजाली जाल्यो. त्यो भितरलो प्रोटेस्ट, एक विजय सोडलेलो, बाकी सगळे ऑपोजिशन वॉकआउट जाले, भायर गेले. ते स्पिकरान नांव घेतले. विजय 1 वर 15 मिनटां सुमार जे भाशण, जेन्ना अभिभाशण चलतालें तेन्ना आपलो हें घेवन बोर्ड घेवन थंय रावलो. आपली ती तेणी जे हाडलेले बरोवन जॉब स्कॅमाचे ते बरोवन थंय रावलो. आनी एक गजाल इंट्रस्टींग पळोवपाक, गव्हर्नर वयता आसतना, हरशीं गव्हर्नर येता आनी डायरेक्ट वयता, पण हे फावट गव्हर्नर वयता आसतना पयलीं ते विश्वजीत राणे सर रावले, तेंची खबर, तेंची विचारपूस वा कितें तरी तेणी उलयल्या ते थंय. मागीर येवन विश्वजीत जो तेजें भाशण चलता आसतना 1 वर मायज उबो रावल्लो बोर्ड घेवन, तेजे फुडें येवन रावन तेजे कडेन तेणी विचारपूस केली. आनी विजय सरदेसाय कडेन. सो आमी जस्ट मागीर चवकशी करपाक कितें जालें. सो अशें म्हणटा की विजय, म्हणजे अशें आयको येलें की विजयाक तेणी कितें तरी म्हटलें, तेणी तुमी बोर्ड घेवन रावला तेजेर, आनी तेणी म्हटलें तुमकां दिले ते गव्हर्मेंटाचे डिटेल्स, आनी खरे डिटेल्स आनी सारके डिटेल्स जाल्यार आपूण प्रोवायड करता म्हणून. आनी अशें हो कालचो दीस गेलो. 2 इश्यू ह्यातूंतले येतात. एक, ओपोजिशनान जें कितें केलें, म्हळ्यार ओपोजिशन लिडर परत राज्यपालाक पावोवपाक गेले नात. हाजेर तुगेले मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलें की फर्स्ट टायम लिडर ऑफ ओपोजिशन आयिल्ला आनी सभाघराची परंपरा भंग जाली बी म्हणून. हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो, ओपोजिशन युनिटी आमकां दिसली काय कितें, काय सगळे जाण हेवटेन तेवटेन आशिल्ले. सो जोयल बाब, ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? ओपोजिशन युनिटी ह्या 2 दिसाच्या हातूंत भितर दिसली, कारण सेशन स्टार्ट जावचे पयलींच ताका वेरो येवपाक लागिल्ल्यो. आनी दुसरो जो मुद्दो, जाचे आजूय म्हाका दिसता हें जालें, स्पिल ओवर जालो, जंय आज युरी बाब परत सरकाराक टॉन्ट मारत आशिल्लो की तुमी कितली हिस्टोरीक फर्स्ट केल्यात काय म्हणून, आनी आपल्या मात एकच केलें म्हणून दोश दिता म्हण तुमी. Pramod, firstly, the governor's speech. The governor's speech, yes, the governor's speech is always scripted by the government, and they would use this opportunity always to showcase their achievements and all of that. But one thing I found missing, Pramod, was there was nowhere mention of the challenges which the government is facing today. And there is no mention of a roadmap going ahead into the target 2027 or 2047, which they are talking about. As of now, I mean, there are a lot of development schemes which the governor has mentioned in his speech. But also we are facing challenges on unemployment, mother issue. Then there is a decline in agriculture. There are so many issues where we are facing challenges. None of them had a mention in the budget speech, in the governor's speech. That was one point. Both the days saw the division between the opposition was completely exposed on day 1 and day 2. Day 1 was when all of them walked out, and then Vijay stood back and was flashing those banners.
that clearly indicated that they are not on one page. Secondly, today again, when there were questions which were been followed up, and then when there was a joint question which was been answered already, another member stood up and said that he also wants to talk and raise up his issue. Contrary to what we saw in the previous assembly session, where they were all united and they were actually presenting one solid force against the ruling benches. So all in all, completely disjointed this time, and again even the presentation or fighting the ruling benches was not that very strong. So you could see those cracks. You could see the पांडुरंग दोन्ही गव्हर्नर स्पीच आणि ओपोजिशन युनिटी ह्या दोन्ही गजालींचेर तुमकां कितें दिश्टी पडलें? म्हाका दिसता गव्हर्नर स्पीच जे आसा त्याच्या पयलीं सुद्दां कितलेशेच फावटी विरोधकांनी सभात्याग करून किंवा गदारोळ घालून ताका बॉयकॉट केल्ली आसा. आनी बाबू कवळेकर जेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां काळी फिता बांदून ते सगळे जाण आयिल्ले आनी ताका ती स्पीच तेंच्यांनी तेन्ना म्हाका दिसता मृदुला सिन्हा तेन्ना गव्हर्नर आसपाक जाय. सो ती बॉयकॉट करपाचे प्रकार हाच्या पयलीं जाल्यात. आतां हे फर्स्ट टायम जाला काय कितें ते सोदचें पडटलें की न्ही ते म्हणटा की परत लिडर ऑफ ओपोजिशनान एस्कॉर्ट केलना हे फर्स्ट टायम जाला असो दावो करतात. जर ऑपोजिशन लिडर हावजान आसा उपस्थित जाल्यार तो एस्कॉर्ट करपाक आसता. तो हावजान नाच जाल्यार तो प्रश्नच येना एस्कॉर्ट करपाचो असं म्हाका दिसता. आनी पयलींच फावट जाला हाच्या पयलीं जाला ते मातशें पळोवचें पडटलें. पूण हातून नवें अशें कांय ना. तो हावजानूच नाशिल्लो न्ही. ऑपोजिशन लिडर हावजान नाशिल्लो. हावजान आसून तो येवंक ना जाल्यार कितें एक प्रोटोकॉलाचें हे समजूं येता आशिल्लें. सो म्हाका दिसता की ह्यो जालो एक पयलो विशय. दुसरो विशय असो की ऑपोजिशनाची युनिटी आसा ते जाव की एकामेका सपोर्टाक वचनात. पूण ते आयज सुद्दां चित्र अशें आशिल्लें की विरेशाचो आनी जेन्ना एल्टन बी उलय आशिल्लो तेन्ना विजय बीन सगळे उबे आशिल्ले. म्हणजे सपोर्टाक एकामेकाचे आसा. एक दोन आमदार म्हाका दिसता कार्लोस बी बसून आशिल्लो. पूण बाकीचे आमदार जे आसात ते आसात ते 7 जाण न्ही ते उबे आशिल्ले आनी ते सपोर्ट करतात. म्हाका दिसता युनिटी आहा तेंची. ते भायर कितले जरी उलयले तरी ते हावजान म्हाका दिसता की सरकाराक जेन्ना घेरपाचो विशय येता सरकाराक जेन्ना अडचणीत हाडपाचो विशय येता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे एकी कडेन आसा अशें म्हाका एखादें चित्र हे 2 दिसाच्या हातूंतल्यान दिसलां. हय लौकीक तुका दिसता ओपोजिशन युनिटीचेर युनिटीचे आमी जशें पळयलें की दिल्लीचें इलेक्शन जाल्या उपरांत मेनली आर्जीन ते नोट केल्ल्यान सांगलेलें आमी हे फावट युनायटेड ओपोजिशन वा ते 7 जाणां मदीं आपूण आसचो म्हणून सांगलेलें. तेजे उपरांत बाकीच्या ओपोजिशनाची जॉयंटली मिटींग जाल्ली. बट हावजान कालचो जो म्हणजे अभिभाशणा वेळार जो बोळा जालो आनी चडशे उठून गेले विजय थंय उरलो म्हणजे कॉर्डिनेशन ते वेळार नासलें. सो तो एक प्रॉब्लेम जालो. पण अशें आहा प्रमोद की ते आसात 7 जाण ओपोजिशन कितें जालें जाल्यार तेंकां एके कडेन येवन रावपाक म्हणजे तेंकां एकामेकाचोच आदार म्हटल्यार जाता ते 33 अगेन्स्ट 7 आसतना. सो जेन्ना विशय येता आनी खंयच्या विशयाचेर सरकाराचेर चडाई मारपाक जाय तेन्ना आवाज सगळे कडल्यान येता. अशें न्हू की एकटोच उलयता आनी बाकी सगळे ओग्गी रावन तेजी मजा पळयता वा ताका तो अडकलो असो पळयता अशें ना. बाकीच्यांचो आवाज पळोवपाक मेळटा. जॉयल बाब दुसरो मुद्दो जो आसा जो आज जालो सकाळीं आनी तो ग्रीन सेसाचेर जालो. जाचेर म्हाका दिसता भरपूर टायम गेलो. युरी बाब आपूण सारको अग्रेसीव आशिल्ल्या भशेन दाखयतालो. निष्पन्न कितें जालें हातूंतल्यान कंक्लुजनाचेर पावली गजाल? Conclusion पावंक ना प्रमोद, because for the simple reason there is a lack of clarity on the amount of cess. According to Yuri Alemão, who says that the cess due to the government is over 1,000 crores. पण गव्हर्नमेंट एक दुसरेच फिगर म्हणतात 350 odd crores is government's this thing, out of which they said that 270 odd crores have been recovered already. So तो म्हणटा, and again the government, Chief Minister was saying that they are governed by the Supreme Court ruling, and that's why they have recovered 50% of the dues, more than 50%, and 50% will be recovered in due time. तिथून भितर आता clarity is not there, where these 1,000 crores have come about. Secondly, Yuri's question was why the delay in collection of the cess. Again, CM said that there is no delay. We have recovered it in due time. The interesting part, Pramod, is that the banter which was playing on the sidelines, like again and again, CM was taking a dig at Wenzi especially, and talking about
when you talk about green cess and reducing the carbon footprint, he was referring to Delhi model and saying that Delhi चे कितले आसा, दिल्लीचे कितें आसा ते पळय आनी तशें करून. Again, when it came to Congress, when Yuri was talking, he was saying that this is the cess is not something which the Congress government has done. It is done by the BJP government and all of that. So there is a lot of banter which was playing along, but on a serious note, there was no conclusion. There is no conclusion for this issue. कारण इतली इम्पॉर्टंट इश्यूचेर पांडुरंग बाब हाऊस कमिटी सुद्दां मागली ओपोजिशनाक. तुमकां दिसता ताचें डिस्कशन जालें, तथ्याचें कितें जालें? असताना 2013 गोवा जो ग्रीन सेस बील जे आसा ते आयिल्ले आनी तातूंत 0.50% जो आसा तो म्हाका दिसता वेरियस ऑयल बीन जे आसा तेज्या खातीर आशिल्लो आनी म्हाका दिसता 2% कितें आसा तो म्हाका दिसता कोल कोक आनी अदर्स म्हणजे आयर्न वन बी आहा तेका आशिल्लो. पण तेज्या उपरांत कितें जालें की अनेक कंपनी ज्यो आसात त्यो हायकोर्टांत गेल्यो म्हणजे कोर्टांत गेल्यो, चॅलेंज केलें. हायकोर्टांत केस गव्हर्मेंट जिखलो, मागीर ती केस सुप्रीम कोर्टांत पावली. सो हे फाटली एक 10 वर्सां ते ग्रीन सेसाचो विशय जो आसा तो कोर्टानूच भोवत आसा. तातूंत सुद्दां म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक बरो एमावंट फाटल्या एक 5-6 वर्सांनी रिकवरी केला. तातूंत एक क्लियरिटी गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक जाय की आत्तां ताजो स्टेटस कितें आहा तो. युरीन म्हटला की तुमी चेंज केलो, 2% आशिल्लो तो 0.50 केलो. म्हाज्या म्हायती प्रमाण दोनूय तरतुदी आशिल्ल्यो पयलींच्या बिलान. सो एक गव्हर्मेंटा कडल्यान ह्या विशयाचेर क्लॅरिटी येवपाक जाय की ऑपोजिशन लिडर म्हणटा तातूंत कितले तथ्य आसा आनी कितले खरें आहा ते भितरले. सो एक क्लॅरिटी येवपाक जाय प्रमोद. एक दुसरो विशय आतां आमी क्वेश्चनावरचे उलयल्यात आनी खुबशी स्टेटमेंट्स जाली. सो लौकीक एक जे स्टेटमेंट जालें ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणान उबो रावन सांगलें की लोकांक आनी आमी 24 वरां उदक इतली बेगीन दिवपाक शकनात. आमगे 3 ते 4 वरां दिवपाचें आसा. वी आर ऑगमेंटींग इट, बट आमकां ताज्याकी चड कांय जावचें ना. ही जी वस्तुस्थिती मांडली मुख्यमंत्र्यांनी, ताजी फाटली परिस्थिती कितें आशिल्ली, कारणां कितें आशिल्ली आनी फायनली कोणे तरी उठून खरी गजाल सांगल्या काय कितें? बरोबर. एवरी टायम जेन्ना गव्हर्मेंट प्रॉमीस करता की 24 वरां उदक बी मॅनिफेस्टोन गजाली आसता 24 वरां येतले सरकार येयलें की 24 वरां उदक दितलें म्हणून. हो विशय आयज येयलो जेन्ना म्हाका दिसता चंद्रकांत शेट्टीचे ते रेझोल्युशन आसले वेगवेगळे एरिया तेणी मेन्शन केले ते उदकाचे प्रॉब्लेम जाता म्हणून म्हणजे बिचोले भायल्यो एरिया तेणी सांगलेल्यो. थंय हो विशय येयलो आनी उदकाची परिस्थिती आमी पयर पयल्या आख्खे बार्देज कशे एक इन्सिडेंट आनी दुसरे वटेन आमी कशे पोकळ आशिल्ले आनी आख्खे बार्देज कशे उदका बिना उरले ते आमी पयलां. आनी हालीं सरकार इतलें सांगपाक लागलेलो की 24 वरां उदक म्हणजे नळांतल्यान डायरेक्ट 24 म्हणजे सरकारचे पायपलायनींतल्यान डायरेक्ट घरान 24 वरां टॅप चालू उरचो ना. जर ओव्हरहेड टाकयो दिल्ल्यो आसतल्यो आनी तितून तुमचें उदक स्टोर जाल्लें आसतलें तेच 24 वरांचे ते 24 वरां असो बी मदीं कॉन्सेप्ट आशिल्लो. पण 24 वरां उदक दिवप म्हणजे टाकयेंतल्यान 24 वरां मेळटले, पायपांतल्यान मेळचे ना म्हणून. आमी पयलां आमचे जे वॉटर स्टोरेज आनी वॉटर प्रोडक्शन आहा आमकां मे येता म्हटल्यार आमचे बरेचशे 4-5 डॅम आहा ते खाली जावपाक लागता. उदकाची सगळ्याक चुणचुण हें भासता. सो जर 24 वरां दवरीत जाल्यार तशी युजू तेजो वाडटलो म्हणजे कंटिन्युअस टॅप आहा जाल्यार लिकेजी आसतल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आसतल्यो. आनी एक्चुअली ती कॅपॅसिटी सद्या आमची ना हें ताणें सांगलें. जयल बाब तुमी ह्या उदका कडेन कशें पळयतात? फायनली कोण तरी खरो उलयलें म्हूण पळयतात काय तुगेलें हें खरें उलोवन फायदो कितें काय म्हणटात? No, Pramod, Seman सांगला की by the end of 2026, we can expect 4 hours of water in a day. But take this issue, we've been addressing this issue in the last few break hours. If you see so many sessions we've spoken about this water crisis. We've been Goa has been facing water crisis and a serious crisis though. आता आलीच ते थिलरी कॅनल ब्रेक जालो, रप्चर जालो आनी देन 10 days people were without water throughout Bardes and parts of Bicholi. आता सीएमान एक अनाउंसमेंट केला की वी आर बिल्डिंग अ सिमेंट कनाल देर सो दॅट देर वोंट बी एनी ब्रेकेजेस इन फ्युचर. एश्युरन्स इज खूब दिला पूण अगेन वॉटर sufficient water is not available. Michael Loban एक बरो स्टेटमेंट केलो की now we need to do a fresh study on the water requirement of various places, especially coastal areas where आणि तो कॅरिंग कॅपॅसिटी वा शब्दाच परत वापरला. हय, carrying capacity. I don't know whether it is carrying capacity but a requirement or requirement study is a more appropriate thing. Yeah.
So बरोबर ताणी एक गजाल सांगल्या जोपर्यंत ते जायना तोपर्यंत नवीन व्हडले व्हडले एस्टॅब्लिशमेंटाक कनेक्शन दीत भोंवनाका म्हणून दिवन भोंवनाका म्हणून पण आय डोंट नो हाव फार दॅट इज प्रॅक्टिकल इफ यू आर एस्टॅब्लिशमेंटाक उदीक दिवचे ना म्हणून मागीर कशी चलतली ती सो दॅट इज ऑल्सो अ चॅलेंज बट देन समवेअर द गव्हर्मेंट वील हॅव टू अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट अँड देन अकॉर्डिंगली दीस 4 hours प्रमोद आय थिंक इज नॉट प्रॅक्टिकल इवन इफ यू से नाव हर गर्ल जल असा म्हणून एक अनाउन्समेंट केल्लो ते गोवा इज 100% वॉटर एफिशियंट म्हणून पण ते म्हाका दिसना अशें जाला म्हणून की दॅट पीपल आर गेटिंग 100% वॉटर देर आर इन्स्टन्सीस वेर 3-4 days पीपल आर नॉट गेटिंग वॉटर इन रिमोट एरियाज सो आमचे कडेन कांय कडेन ओन्ली नल नो जल आसा हय 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 आनी कांय कडेन ओन्ली जल नो नल आसा अशी परिस्थिती आहे Yeah, so somewhere we instead of giving assurances अमुक वर्साक म्हणजे 2026 जातले or 27 जातले I think we have to be more practical and understand because water is a basic requirement प्रमोद आणि कितें तरी ना जाल्यार चलता पण उदीक तरी जायच न्हू Correct. आणि 4 days if a person is not having water so how can you expect and tanker is not a replacement those tankers started overcharging to an extent of 300%, 400%. Yeah, and Bardez was suffering in during last year. Not only overcharging, but tanker does not reach everybody. Correct. Tanker is That not reaching cannot be everybody. that cannot be a the solution. option. Yeah. So I mean, these assurances, I think somewhere we have to show seriousness that okay, we have moved further on and we are now giving some water, 4 hours of water in 2026 by 2026. I think is not a acceptable. Satisfactory. पण मग तुम्ही कशी पळयता कारण आज हे स्टेटमेंट आयला ते बार्देसाच्या फाटभुंयेर आयला बार्देसाक जे जाल्ले ताच्या सो ताका लागून हें चड म्हत्वाचें दिसता कारण लोकांक ताजी झळ बशिल्ली आहा आनी थंय तर कारण अशें आशिल्लें की आमची गेटूच ओपन जायना हेंच आमकां उदक बंद जातकीर 3 दिसांनी लक्षांत आयलें आनी मागीर आमी नेवीक सोदपाक गेले सो ह्या फाटभुंयेर जेन्ना हें स्टेटमेंट येता तुमकां कितें म्हणटा खरें आसतें उलयलें तें बरें जालें काय हें खरें उलोवन फायदो कितें काय म्हणून एक 2 वर्सां पयलीं निलेश काब्रालान असो स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत 24 वरां उदक मेळूंक शकना म्हणून आनी हें खरें आलोचकान म्हटलें अशें 24 वरां जर नळ व्हांवता दवरलो जाल्यार ते कितकें उदक लागतलें तें इमेजीन कर आमकां आतां दिसाक 2 वरां जर सोडटा जाल्यार ताका 650 ml पर डे उदक लागता 24 वरां सोडल्यार कितकें लागतलें आनी तितलें उदक आमचे कडेन आसा काय कितें स्टोर केलें ना न्ही आमचे कडेन तें इतकें उदक नासल्या कारणान म्हाका दिसता की टायम लागतलो प्रमोद आनी 24 वरां तर केन्नाच जावचें ना हांव हांगा सांगता की 24 वरां उदक सप्लाय हे जावंच शकना जे आंकडे जर पळयले आनी आमची स्टोरेज कॅपेसिटी जर पळयली किंवा आमकां उदक जे अवेलेबल आसा तितले पळयले जाल्यार आतां जे कांय डॅम प्रोजेक्ट्स नवे एक 50 बंदारे जे येवपाचे आसात किंवा नवीन 2 डॅम प्रोजेक्ट जावपाचे आसा ते जाल्या उपरांत घडये एक थोडेशें उदक मातशें चड मेळत पूण म्हत्वाचें कितें जाणा जशें जयलान म्हटलें की प्रत्येक घराक प्रत्येक मनशाक उदक मेळपाक जाय गोंयांत कितलेशेच गांव आसा विरेश बोरकर तर सदांच सांगता ती आपल्या मतदारसंघान एक चडटो भाग आसा वयलो उंच भाग थंय उदकच पावना म्हणून 70 सारक्या भागांत तर आजूय लोक मोर्चा घेवन घागर मोर्चा घेवन ऑफिसांनी वतात गव्हर्मेंटाच्या बरोबर So ही जर सगळे कडेन परिस्थिती जर गोंयांत आसा जाल्यार ती उदकाची गंभीर ही समस्या केन्ना तरी सुटावी जावपाक जाय बेश्टे नळ दिले म्हणून जायना ते एक 4 वरां काय जायना पूण ते उदक येवपाक जाय जो मनीस 4 वरांचें उदक सांठोवन दवरून 24 वरां वापरतलो लोकी अनेक जो प्रश्न आसा इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार प्रश्नांचो हो प्रश्नांचो प्रश्न सो 2 दिसांचें सेशन आशिल्लें तरीकय प्रत्येक आमदाराक प्रश्न वापरपा खातीर कोटा मेळटा ते घडये क्वेश्चन अवराक ते डिस्कशनां येवं किंवा येनाका सरकाराक उत्तर दिवची पडटा छापील तरी दिवची पडटा त्या आमदाराक आपलें छापील उत्तर तरी मेळटा हे जे विरोधक आसात सत्ताधाऱ्यांचे सांग तूं सत्ताधाऱ्यांतल्या आमदारांनी एक हाजो कितलो उपयोग केलो आनी दुसरी गजाल हे जे विरोधक आसात तांणी तरी हाजो पुराय उपयोग केलो काय कितें प्रश्न विचारले काय कितें प्रमोद एके दिसाचें सेशन म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न घालपाक एकूच दीस आसलो आनी ताका एक कोटा आसता म्हणजे एक मेंबर 3 स्टार आनी 15 अनस्टार्ड विचारपाक शकता पण जे प्रश्न आयज एके दिसाचें सेशन आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांनी सगळो कोटा यूज करपाक जाय आशिल्लो तशें जावना आमी जर ओपोजिशनांतले पळयलें ओपोजिशनांतले चडशा जाणांनी आपलो कोटा यूज केला हार्डली थोड्यांनी एक काल्लोसाचो कितें स्टार क्वेश्चन तेजो एकूच आसलो आनी थोड्यांनी 2च्या जाग्यार 1 विचारले अशें कितें करून तेंच्यांनी एक 4-5 क्वेश्चन फूल कोटातले 4-5 क्वेश्चन ते कमी विचारले म्हटल्यार सो 7 जाण जे ओपोजिशन आहा तेंच्यांनी फूल कोटा आपलो यूज केलो रुलिंगांतले पण बीजेपीचे न्हू अशे 4 आमदार अलेक्सान आपले फूल कोटा विचारलो डॉक्टर शेटयेन ऑलमोस्ट फूल विचारलेलो पण जितान एक फक्त 4 प्रश्न विचारले आनी आंतोन वाजान 11 प्रश्न
प्रश्न आणि आमी जर मेन पळयलें जाल्यार 15 आमदार म्हणजे मंत्री सगळे काडून डेप्युटी स्पीकर हे काडून जे आमदार जांकां प्रश्न विचारपाक मेळटा अशे 15 आमदार बीजेपीचे आहा तितले 7 आमदारांनी एकूय प्रश्न विचारना, एकूय स्टार विचारूना, एकूय 1 स्टार विचारून ते प्रवीण आल्लेकार, मायकल लोबो, प्रेमेंद शेट, दाजी साळकार, उल्हास तुयेकार, निलेश काब्राल, गणेश गांवकार हेंच्यांनी एकूय प्रश्न विचारना. तितून 8व्या नंबराचेर जेनिफर आहा तिणी एकूच प्रश्न स्टार विचारला. तो बी कार्लोस एडवोकेट कार्लोस आहा म्हणजे ताका क्लब्ड आहा. तो म्हाका विचित्र दिसलो, तिणें एकूय विचारना पण एकूच प्रश्न विचारलो, तो बी दुसऱ्याक क्लब्ड आहा चुकोन बी जालो काय म्हणून. बाकीचे आमदार एक दिगंबर कामत हेणी फूल आपलो कोटा यूज केला. देविया राणेन एक 2 स्टार आनी 11 अनस्टार असो यूज केला आनी संकल्प केदार आनी मिसेस लोबो आहा तेंच्यांनी 10च्या वयर न्हू कमी पण आपले प्रश्न तेंच्यांनी ते मांडले. पण हे 7 आमदार जे भाजपातले 15तले 7 म्हणजे प्रश्न विचारूंक शकतात ते 15तले 7 आमदारांनी एकूय प्रश्न विचारून आनी 8वे आमदार जेनिफर तिणें फक्त एक विचारलो, तो बी ऑपोजिशना कडेन क्लब झाला. इंटरेस्टिंग डेटा लोक एक हांव ताच्या मुखार वता कारण विशय आमचे कडेन खूब आसा. सो पांडुरंग बाब आज आनीक विशय जो आयलो जो जीत आरोलकरान काडलो ते प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन मुणकारांचें आनी तांणी सांगलें की सरकारान अशी कितें तरी एक वेवस्था करपाक जाय की मुणकारांचे प्रश्न सुट्टले कारण आज जशी दीस वतात तशी गजाली कॉम्प्लिकेटेड जायत वतात म्हणून. आनी आपल्या मतदारसंघाची उदाहरण दितून ताणें सांगलें की रियल इस्टेट तांचे मतदारसंघात आतां इतली येता की प्रत्येकाक तुगेल्यो जमनी विकपा जाय. त्या बोवळा भितर एकदां भायले भायर सेटींग जाता आनी जमीन विकप जाता. केन्ना केन्ना मुणकारी भागा आसता, केन्ना केन्ना मुणकाराचेर अन्याय जाता आनी ह्या हातूंत भितर कायदेशीर प्रक्रिया जी आसा ताका खंय तरी बगल मेळटा आनी कितें तरी सरकारान वेवस्था करची ह्या प्रश्न सोडोवपा खातीर. हो जो डिमांड आसा तो कितलो संयुक्तीक दिसता तुका? म्हाका संयुक्तीक म्हणच्या पेक्षा अजाप दिसलें की जितान हो विशय काडलो. हां कारण पेडण्या म्हण बार्देस म्हण प्रमोद सध्या जे चल्ला की मुणकाराक सेटलमेंट करून त्यो जमनी कशो तरी विकपाच्यो हो एक मेजर विशय सध्या गोंयांत चल्ला. तांकां घर बांदपाक मेळपाचो विशय, टॉयलेटीचो विशय सायटीकच उरला. हय तेजेर सरकारान कितें करपाक जाय हे सगळ्यांक मान्य आसा. पूण मुणकाराक सेटलमेंट करून ताका कसो तरी भायर काडप. आमी आसगांवचे केसींनी पळयल्ले की ताका कसो तरी कितें तरी दिवन एमावंट एक भायर काडप आनी ती अख्खी जमीन जी आसा ती दिल्ली गुडगांवच्यान जे लोक येतात तांकां विकप हो मेन हेतू जाल्लो आसा गोंयांत आयज. सो ताका लागून हांवें जो विशय काडला त्याचो बाबा हेतू कितें तें म्हाका खबर ना तांणी खंयच्या हेतून हाडला तो. पूण मुणकारांचे विशय खूब आसात. दर वर्सा मुणकाराच्यो वाडत आहात केसी आनी त्यो पेंडींग आसात वर्सांनी वर्सां. मनोहर पर्रीकरान म्हाका दिसता एक सनसेट क्लॉजाचो हे केल्लो विशय तेन्नाय लोकांनी बोवाळ घातलो, तेजेरय हे घातली. पूण हे सुटावे जावपाक जाय, तांचे अधिकार तांकां मेळपाकूच जाय. हो विशय जो आसा तेणी कशा पद्दतीन हाडला तो खबर ना. पूण एक गंभीर विशय गोंयांत जो चल्लेलो आहा तो की मुणकाराक सेटल करून ताका भायर काडून थंयसरल्यान जमनी विकप हो एक महत्वाचो मुद्दो चल्लो आहा. ताजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय खरें म्हटल्यार. Joel, finally, how are you looking at this? Because this is a very issue which has connections in different issues. आता प्रश्न आयलो तांणी काडलो कारण तांचे मतदारसंघा भितर तांकां हो इन्क्रीज्ड प्रेशर जो आसा रियल इस्टेटीचो आनी जमनी विकती घेवपाचो तो तांकां आतां जाणवता आनी तातूंत भितर दोनूय गजाली येतात. जशें पांडुरंग बाबान सांगलें तशें एक मुणकाराचेर अन्याय जावपाक शकता, दुसरो मुणकाराक भागा घेवन ती जमीन विकप जाता. दोनूय सिच्युएशना भितर गोंयची बरें जाता काय कितें हो परिस्थिती हो प्रश्न आहा न्ही. See, finally, Pramod, all said and done, I think the interest of the Munkar has to be protected at all cost, because finally it is his right, his right as a Munkar. The only thing is that the government should set up that machinery in such a way that that he, that the system evolves, which is there in the system. Should be fair to the Munkar, so that he doesn't have these hurdles of getting into legal processes for an extended period of time. For an extended period of time. Now, if you see, maybe the Munkar is fighting a Munkarial case for about 6 years, 7 years, Yes. and there's no end to That it. So doesn't maybe, help anybody. Yeah, so probably if we can have a system where there is a fast disposal, speedy disposal of cases, maybe special courts and all, that is what the requirement or that is what the demand was made last time. And probably no steps have been made to that effect, and करेक्ट still continue. विषय येता तो वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टांतल्यान येता पूण तो विषय मुखार वतना अशी प्रत्येक खेपेक जाता. लौकीक बाब हो जो विशय आसा ताजें कारण वेगळें आहा. वॉट प्रॉम्प्टेड जीत टू ब्रिंग अप दीस प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन इज अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट बट विशय गंभीर न्ही. बरोबर प्रमोद. आनी एका टायम जो लागता म्हणटा पळय न्हू तितून सफरर आहा तो मुणकारूच आहा. खुबशे फावटी डिले जाल्ल्यान सफर जाता
खुबशे ताका एडवोकेट लागता थंय लिगल हेज्या लागून तेजो प्रॉब्लेम जाता, फायनान्सीस प्रॉब्लेम, ताका केन्ना केन्ना परवडना त्यो गजाली. थोडे कडेन बरो बिल्डर येता आनी जमीन मालकाचे आनी मुणकाराचे मातशे बरेपणान जाता आनी थंय केन्ना केन्ना मुणकार फायदो जाता. हे ते एरियेन जाता आसतलो जंय आतां मोठे मोठे डिल्स जावपाक लागल्या. पण गव्हर्मेंटान जशें म्हटलें, परिकार एकदां CM आसतना सनसेट क्लॉज घालपाक प्रयत्न केलो, पण ताका ओपोज जालो, कित्याक मागीर सनसेट क्लॉजा उपरांत आहा ते लोक भायर पडटले म्हणून. खुबशे लोक अशे बी आहा जे आपले सद्या बरे आहा भाटकारा कडेन, म्हणून ते फुडें येना आनी ते नांवार करून आसना आपलें चला कित्याक वायटपण घेवया, आनी अश्यो केसी फाटल्यान उरता. पण जेन्ना आमी डिटेल्स मागता वा एसेंब्लीन डिटेल येता, शेकड्यांनी केसी अश्यो आहा. पण आमी जेन्ना एक मिटींग जाली BJP आमदार मंत्र्यांची, थंय हो मुणकारांचो विशय इल्लो म्हाका आयकोंक येवना, पण कोमनिदादी लँडाचेर जी इलिगल घरां ती कशी लिगलायज करची, तेजेर कशे कायदे हाडचे, हेजेर खूब चर्चा मंत्री आनी आमदारान केली. 2 मंत्र्यांनी तो विशय काडलो, आमदारान ताका सपोर्ट केलो. CMाक सांगचे पडलें तुमी रिटर्न सजेशन्स दिया, कायदो हाडून वा जाल्यार आसा त्या कायद्यान एमेंडमेंट करून त्यो गजाली करुया म्हणून. सो होच एप्रोच ह्या मुणकाराच्या हितून तांकां बेगीन कसो रिजल्ट दिवचो, तांकां कशें फॅसिलिटेट करून तांच्यो कशी तडीक लावच्यो. जमनीचेर जी चडशी घरां इल्लीगल आसतली ती काय गोंयकारांची गोंयकारांची आसची नात. ॲक्च्युली प्रमोद 2 महिन्या पयलीं गव्हर्मेंट हाय लेवल मिटींग जाल्ली आनी तांकां मार्च 2025 मेरेन सगळ्यो मुणकाराच्यो केसीस क्लियर करपाचे अशी इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले, पूण ते जायना, स्पीड अप जायना ते गजाली. या हांव इतल्याचेर थांबतां. लास्ट इंट्रस्टींग मुद्द्याचेर येवन थांबल्यात की बाबा फायनली आमच्या राजकारणाच्या मनाक कोणाचो इंट्रस्ट आसा, नीज गोंयकाराचो इंट्रस्ट आसा काय वोटर गोंयकाराचो इंट्रस्ट आसा. 2 कॅटेगरी जाल्यात, एक वोट बँक गोंयकार जाला आनी एक नीज गोंयकार जाला. आनी एक लौकिकान आनी पांडुरंग बाबान जी गजाल सांगली तातूंत भितरल्यान हो सारको फरक आमकां दिश्टी पडटा. 2 दिसाच्या असेंब्लीन कोणाचेंच बरें जायना. फुडलें तरी सेशन चड दिसांचें आसतलें, फाटलीं सेशनां भशेन आसतलें आनी आमकांय गोंयांतल्या इश्यूंचेर प्रॉपर चर्चा करपाक मेळटली, इतलेंच मानून हांव आज थांबतां. लौकीक बाब, जोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.